नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फादर बॉलमॅक्स परेरा अंतरले संवसाराक काळजाचो आतक आयिल्ल्यान जीएमसीत घेताले उपचार. दक्षिण गोंयच्या उदरगतीक मेळटली चालना. राष्ट्रीय मार्ग 66 कुंकळे ते बेनोड्या मेरेन 4 लेन बायपास रस्त्याच्या प्रकल्पाक केंद्र सरकारान दिल्या मान्यताय. मुख्यमंत्र्याची माहिती. हुबळीत बांगलादेशी नागरीक सांपडिल्ल्यान गोंयांत सुरक्षा दळान केला हाय अलर्ट जारी. वास्को रेल्वे स्टेशन ते मोले मेरेन खाशेले पंगड केल्यात तैनात. दक्षिण गोंय एसपी संतोष देसाईची माहिती. दिकरपाले वाठारांतल्या भंगार अड्ड्याक लागलो उजो. भंगार अड्ड्यात आशिल्लें सामान उज्यान लासून जाले गोबोर. साखळे सुल्लाच्या शीतपेय कंपनीच्या बेकायदेशीर गुदावाक लागून चल्ला बोवाळ. गुदावांचेर कागाळ करून लेगीत पंचायत कसलीच करिना कारवाय. समाज वावुरपी प्रमोद नार्वेकरान केला सणसणीत आरोप. आणि राज्या भायल्या कामगारांनी ताच्या दिसवड्याचेर करचो फेरविचार. ना जाल्यार आमी ओगी रावचे नात. दिवचलच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी दिल्या शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. फादर बॉलमॅक्स परेरा हे मंगळारा सकाळी संवसाराक अंतरले. शेनवाराक कुळ्या पिकनिकेक वतना रेल्वे स्टेशनार घुंवळ येवन पडले. जीएमसीत उपचारा खातीर दाखल केले उपरांत दोतोरांनी तांकां काळजाचो आतक आयिल्लो म्हूण सांगिल्लें. फाटले 3 दीस तांचेर जीएमसीत उपचार चलताले. मात मंगळारा तांकां मरण आयलें. मजगतीं 28 मेक तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. तांच्या मरणाक लागून गोंयभरच्या लोकांनी दूख उक्तायलां. Deeply saddened about passing away of Father Ballmax Perera. ते आज आमच्या भितर ना आणि हे जे लॉस आसा हे फक्त कॅथलीक कम्युनिटीचे न्ही तर प्रत्येक गोंयकाराचे जांचे खातीर तो वावुरतालो, जांचे खातीर ताणें काम केलें, जे ते इश्यूज घेताले, वेदर इट बी एनवायरमेंटल इश्यू ऑर प्रोटेक्शन ऑफ गोवा, दे वर समथींग दॅट ही वॉज ट्रायंग टू मेक अ डिफरन्स टू द स्टेट ऑफ गोवा अँड गोंयकार. आज तांचे अशे passing away, the way he passed away today, it's unfortunate that we have lost the true soldier of Goa. It's a big loss for Goa, environmental cause of Goa, and the biggest tribute for him would be to follow the preachings that he gave about saving Goa for the future of Goa. देव तांच्या आत्म्याक शांती दिवं. हुबळीत बांगलादेशी नागरीक सांपडिल्ल्यान गोंयांतल्या सुरक्षा दळान हाय अलर्ट केला. मडगांव आणि थिवीच्या रेल्वे स्टेशनाचेर प्रवाशांची पुराय तपासणी सुरू केला. दुबावीत हालचालीचेर नदर दवरपा खातीर पुलिसांनी खर सुरक्षा दवरल्या. दक्षिण गोंय एसपी संतोष देसाय हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण वास्को ते मोले रेल्वे स्टेशन मेरेन खाशेले पंगड तैनात केल्यात. बस स्टेशनात तशेंच शिमेवयल्या वाठारांनी तपासणी मोहीम चड खर केल्या. हे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या प्रमाणे आमच्या सिनियर ऑफिसरांनी फ्रॉम हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान आमकां अलर्ट केलें. सांगलें की सारकी इंटेन्सीव आमी चॅकींग करपाक जाय म्हणून त्या प्रमाणे आमी आमचे सगळे म्हाजे सावथ डिस्ट्रिक्टांत सगळी डीवायएसपी एसपी डीवायएसपी आनी पीआय सगळ्यांक अलर्ट केलें. तांणी सांगलें पयलीं आमी सगळे स्क्रॅप यार्ड पळय आसा ते थिंग चॅक करचें. स्क्रॅप यार्डां वचोन तेंची कोण काम करता तेंची सगळे खंयचे स्क्रॅप यार्ड जावं खंयचे आनी खंयचे बी जे लोक आसा थिंग वचून चॅक करचें, तेंची व्हेरीफाय करचें, तेंची नॅशनॅलिटी कितें पळोवची, तेंचे सगळे डॉक्युमेंट्स तयार हें करचे. तशेंच ज्यो आमची सावथ डिस्ट्रिक्टांत ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसाय तेतून जे लेबर काम करता ते थोड्यांक लेबर खीसान येता कोण येता कांय समजना. हे सगळे कडेन कुंडय फोंड्या आसा थिंग सगळे कडेन आमी आमची कन्सर्न पीआयक सांगून आमी ड्रायव्ह स्टार्ट केला. तशेंच बस स्टँड, रेल्वे स्टँडाचे जावं आमची मडगांव कोंकण रेल्वे आनीक वास्को रेल्वे थिंगा आमी इंटेन्सिफाय केलां हें करपाक चॅकींग करपाक. तशेंच आमी एक वास्को रेल्वेन आमी एक टीम केला, एक PSI आनी तेजे अंडर टोटल स्टाफ गेला. तेंका RPFाक एक आमी गेला आनी स्टार्ट फ्रॉम मोले टू वास्को हेतून भितर जे ट्रेनीचेर तेमी वचपाचें आनी ट्रेनीचेर वचून तेमी जे पॅसेंजर आसा जे कोणी आसा दिसता कळटा न्हू मातशें हें बी आसा तांकां मातशें दुबाव बी येयलो जाल्यार तांकां चॅक करपाचें. 2 चॅकपोस्ट आसा मोले आनी पोळे
हिंगाय बी आमी सगळे आमच्या स्टाफाक अलर्ट केल्ले आसा, PI की सांगला, SDPO की सांगला आनी तुमी वचून मॉनिटर करा म्हणून सांगला आनी ते भशेन आमी आज सध्या चालू आसा आनी फूल स्विंग मॉनिटर चालू आसा. बंगालान जाल्या कारणान इलेक्शन जाल्या उपरांत चडशे बंगाली जे हे आसले बांगलादेशी तांकां आउट ऑफ हे डिपोर्ट केलेले आसा. थोडे अशी शक्यता बी आहा की ते बंगाल सोडून अदर पार्ट ऑफ इंडिया येवपाचे शक्यता आसा. सो इवन त्या प्रमाणे कालूच लोंडा बांगलादेशी धरलेले आसा आनी बीन गोवा इज अ ट्युरिस्ट स्पॉट हांगा चडशे येवपाची चडशी शक्यता बांगलादेश जाता. त्या खातीर आमी चॅकींग चालू केलेलें आसा. ऑलरेडी आमचे एक विशीक स्टाफ आसा आमचे डिफरंट रेल्वे स्टेशन्सान मडगांव आसा तशेंच आमचे TV सुद्दां आमी केलेले आसा. हो जॉयंट ऑपरेशन स्टार्ट केला विथ गोवा आमचे कोंकण रेल्वे PS एज वेल एज हे RPF. दिकरपाल वाठारांतल्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याक मंगळारा फातोडेर भिरांकूळ उजो लागलो. या घडणुकेची माहिती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो पालोवपा खातीर 3 उजो पालोवपी दळाचे बंब लागले. उजो लागपाचें नेमकें कारण अजून कळूंक ना. 18 कॉल येयल्लें कितें हिंगा भिकारपाले स्क्रॅप यार्डा उज लागला म्हणून. हे किशोर लाल नायक म्हणून केशव म्हणून ताचे हिंगा बिझनेस स्क्रॅप आहे ते बिझनेस चलता. तेंचे बॉटल हे प्लास्टीक बॉटल प्रेसींग मशीन आहा तेंय जोडोन गेला आनी हे सगळे स्क्रॅप कॅरिकेटेड चीज बॉटल आनी हेज बॉटल इद्रा बॉटलो आनी दुसरे आनी 2-3 रिक्षा हाडली हिंगा टाटा एस त्योय काडल्या तेणी सालवाक हे केली आनी तेवा जावन गाडी पार्किंगाक दवरली आहा. ताका मातशें हीट लागला तो ओल्ड व्हेकल फाटल्यानूच पार्क केल्ले आहा. सो एरिया तो म्हणटा हिंगा कोण नाशिल्लो. तो कोण नाशिल्लो तेन्ना कोणें सांगला आनी आमकां तेणें कॉल दिला. सारकें मरे ओके थंय प्रेसींग मशीन आहा तें ऑयल आसता तितून ऑयल आनी फूल मशीन वळले तेन्ना आतां फोटो काडून तुमकां दिश्टी पडटले. सो थिंगा आसा तेव्हा सगळ्याक थिंगा उठ जाला ते व्हिडिओ जावन सकयल हांवें सगळें कॅरिकेटेड चीज पॉलियुटेड फोम असो सगळें मारलेलें आहा. हे बाजून धरूंक जायना एक्चुली आनी ताका NOC ना कांयच ना. कित्याक सुद्दां हे बिझनेस करता ताका NOC दिना स्क्रॅप यार्डाक. कितें आसता तेंचें चलना. कितें आसतना तेणी सारकें सिस्टमॅटीक तें करूंक जाय. सिस्टमॅटीक म्हणजे हे भाशेन मारूंक जायना. हांवें कंट्रोल आसूंक जाय. कितें जालें जाल्यार उजो स्प्रेड जावपाक जायना. तुमचे सगळे स्प्रेड मारला. आतां वॉक जालें एवढ्या सालवा जाल्लें तेशी गाडयो आहात पार्किंग आहात तेव्हा घरां आहात फाटल्यान सगळे उच करपाचो एका उच मारपाचो ते आतां हातात बिल्डींग. सो तुमकां टोटल कितल्यो गाडयो लागल्यो? आज टोटल आमची 3 गाडयो 2 मडगांवचा एक सावड्डेसान हाडले आनी आमी गाडी मागल्या रेंज करतना आनी गाडी मागली होंडा आनी पळयलें म्हणल्यार आमी ताका स्टॉप केल्ले कित्याक उजो पळोवपाक असलो उजो आसपाचो ते गाडी शिवाय उजो पालो ना. रिटर्न हांवूय आहाय मेन रोडार हे सगळे विचारताले सो हेका लागून ते आमी रेंज करता. साखळी सुर्लाच्या पोरण्या पंचायती लागसर आशिल्ल्या शीतपेय कंपनीच्या बेकायदेशीर गुदावांक लागून बोवाळ चल्ला. या गुदावांचेर कागाळ करून लेगीत पंचायत कसलीच कारवाय करिना असो सणसणीत आरोप समाज वावुरपी प्रमोद नार्वेकरान केला. तशेंच रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या 3 गेटींतल्यान सतत यो वच करपी गाडयांक लागून व्हड अपघात जावपाचो धोको वाडला. मजगतीं या प्रकल्पात जरी अधिकृतपणान वीज आनी उदका जोडणी नासली तरी चोरयांनी वीज आनी उदकाचो बेकायदेशीर वापर जाता असोय गंभीर आरोप तांणी केला. फाटल्यान एक गोदाम आसा. गोदाम म्हणल्यार आमकां स्ट्रक्चर आजुनूय कसलें तें कळना कित्याक थंयसून आतां सद्या तरी हांगा रातचें काम चालू आसता दिसाचें सगळें बंद आसता. पण जेन्ना आमकां कळ्ळें की सुद्दां कितें तरी काम चालू आसा तेन्ना जेन्ना हांव तेंच्यांनी कंपावंड काडलेलो तेन्ना हांवें तेंचेर कंप्लेन घातलेली कित्याक हो कंपावंड आसा तो सामको रोडाचेर बॉर्डरीकूच आसा आनी 3 गेटी तेंच्यांनी थेयल्ल्यो आसा आनी त्यो काडच्या पयलींच तो कंपावंड इल्लिगल आसा म्हणून हांवें पंचायतीन कंप्लेन केल्ली टू सरपंच विलेज पंचायत सुर्ला. तेज्या उपरांत ह्या कंपावंडाचें इन्स्पेक्शन जालें आनी हांवें तेंचे कडेन परत एक RTI घालून तांकां कितें कितें डॉक्युमेंट दिल्या तेजेर आनी तेणी एप्लाय कितें केलां तें मागलेलें. तेन्ना त्या डॉक्युमेंटान अशें कळ्ळें की पंचायतीन ताका प्रोविजनल NOC दिल्या म्हणून आनी प्रोविजनल NOC दिल्या तितून तेंच्यांनी फक्त वॉटर आनी हेका कनेक्शनाक दिल्ले आनी EHL नंबर दिल्लो. मागीर हांवें ग्रामसभेक हो प्रश्न काडलेलो EHL नंबर तुमी इंडस्ट्रियल लेवलाक दिवंक शकता काय म्हणून.
तेन्ना सेक्रेटरीन म्हाका अशें सांगलें की तो आमी टेम्पररी पर्पज तो आमी रिवोक करता म्हणून तो रिवोकूय केल्लो आसा. तरी सुद्दां ही कंपनी जी आसा ही रातभर हांगा चलता, अजून एकूय एम्प्लॉयमेंट जे आसा ती सुद्दाच्या भुरग्यांक दिल्लें ना. सगळी जागा आसा ती एग्रीकल्चर जागा आसा, आमची ओल्ड पंचायत हांगा आसा आनी ही सगळी एग्रीकल्चर लागलेली आसा. अजुनूय ती आमकां 114 एग्रीकल्चर म्हणून थंय दिसता. त्याच खातीर सुल्लान अशें जावंक लागलें आसा की वयता थंय इल्लीगल कामां चालू आसा. त्या खातीर सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी हांव पंचायतीक आतां 3 म्हयने जाले म्हाका तेंच्यांनी हेका शोकेस फायनल काडलेले की आमी डेमोलिश करता म्हणून. हे जे आसा कित्याक तांकां पंचायतीन कितले फावटी लेटरां तांकां दिली पण एका लेटराचे तांकां अजून पर्यंत पंचायतीक तेणी रिप्लाय दिल्लो ना. एक लेटर तेणी कलेक्ट केल्लें ना. हांगा सुद्दां नोटिस्यो मारता ते नोटिस्यो तो पिनून उडयता. आनी आयज अशें जाल्लें आसा की हांगासर एक कोण चलयता तें आमकां कळना की हेजो राजा कोण तो, कित्याक इतलो आमच्या लोकांच्या गांवांत येवन हे आपल्याक जाय तशें धंदे चलयतले जाल्यार सुद्दां पंचायत आसून आमकां कितें फायदो. आमचे सरपंच पंच आसा ते कितें करता. ते इल्लीगल धंदे आमच्या गांवांत जावपाक जायना म्हणून आमी हे आवाज उठयता आनी ते आवाज खंय तरी बंद करपाचें हें चालू आसा षडयंत्र. त्या खातीर ही आयज हांव घालता पळय आतां तेंचे जनरेटर मारलेलो आसा, तेंचे कडेन लायट कनेक्शन ना, उदक कनेक्शन ना आनी हे जनरेटराचेर रातचे ऑपरेट करता. लायट सुद्दां तेंच्या चोरया घेतलेली आसा. आतां उदकूय तेंची आमची गव्हर्मेंटाची जी टाकी आसा तेका पंप लायता ते रातचे आनी तेजें उदक आपल्याक घेता. तुमी थंय वचून भितर आमकां अलाउड करिना ते तुमी पळोवंक शकता. तुमी भितर सुद्दां तुमकां वता आतां ते तिनूय गेटी आसा पळय तो आमच्यो रस्त्याक तेकोन आसा. दक्षिण गोंयची उदरगत करपा खातीर सरकारान पावल उबारला. राष्ट्रीय महामार्ग 66 कुंकळे ते बेनोड्या मेरेन 4 लेन प्रकल्पाक केंद्र सरकारा कडल्यान वट्ट 1880 कोटी रुपयांची मान्यताय मेळ्ळ्या. या महत्वाच्या प्रकल्पात कुंकळे आनी बाळ्ळी बायपासा सयत 5.78 किलोमीटर लांबीचो 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर, व्हडलो रेल्वे उड्डाण पूल, सुदारीत सेवा रस्ते, सुरक्षीत जंक्शन आनी फुटपाथ सुवाती उबारतले. या प्रकल्पा खातीर येरादारीची कोयडी उणी जावन दक्षिण गोंयची कनेक्टिव्हिटी आनी उदरगतीत उर्बा मेळटली अशें दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मनोज परब म्हाज्या काळजात आसा पूण पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना. पक्षा भितरल्या अंतर्गत वादाचेर पयलीं पक्ष कार्यालयांत वचून चर्चा करतलो, उपरांत हे विशीं स्पश्टीकरण दितलो अशें आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें. मनोज परब हांणी राजिनामो दिले उपरांत बोरकार हांची कसलीच प्रतिक्रिया नाशिल्ली वा तांचो पत्तो नाशिल्लो. देखून तांचे भुमिकेचेर सगळ्यांचे लक्ष लागून उरिल्लें. या सगळ्या प्रकाराविशीं आमदार विरेश बोरकारान आतां स्पश्टीकरण दिलां. पत्रकारांनी पक्षात चलिल्ल्या अंतर्गत वादाविशीं आमदार विरेश बोरकाराक धारेर धरलो तेन्ना विरेशान सांगलें, आपली भलायकी तपासपा खातीर आपूण गोंया भायर आशिल्लो. मनोज आपल्याक काळजान आसा. तांणी दिल्ल्या राजिनाम्या खातीर आपल्याक दुख्ख जालाच पूण पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना. पक्षा भितर चलिल्ल्या अंतर्गत वादाचेर आपूण पयलीं पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा करतलो, उपरांत आपली भुमिका स्पश्ट करतलो अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. हांव तुमकां बेजबाबदारपणान ते कमेंट आनी स्टेटमेंट दिवपाक शकना, कित्याक म्हाजो जो कॉन्स्टिट्युशनान आसा त्या पद्दतीन हांव जो ऑफिसान वचोन जे कितें आसा तें मांडटलो. म्हाजे प्रश्न आसा तो तेंचे प्रश्न आसा, बाकीच्यांचे कोणाचे प्रश्न आसा, आमच्या आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे तेही प्रश्न कितें आसा ना तेंच्यांनी मांडचे आनी इट इज अ ओपन फोरम. इट इज अ तुमकां कितें आसा ते तुमकां मागीर हांव तुमकांय ब्रीफ करता, तुमकां कितें सांगपाचें आसा तेंय हांव तुमकां. खुबशी एलिगेशनां जाल्या तुजेर. पळय कशें आसा, एलिगेशन्स ही खुबशीं जाता, वयता, फाटीं येता, फुडें वयता, खुबशे ते चालूच आसता. पण हांव तुमकां तेजेर कमेंट करपाक शकना आता, कित्याक लागून म्हाकाय पार्टी ऑफिसान वचोन, कित्याक ते सारकें आशिना जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान वचनासतना तुमकां एक स्टेटमेंट दिलो तशें जावपाक शकना. कितें आसा आमचें कितें म्हाजें कितें आसा
तेंचे पार्टी ऑफिसांचे ऑफिस बेररांचे कितें आसा ते क्लॅरिफिकेशन कितें आसा हेज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हेज पर वॉट एव्हर तेंच्यांनी कितें मागलेलें आसा त्या पद्दतीन हांव उलयतलो. पळय कशें आसा तेकाच लागून हांव कितें म्हणटा की इंटरनल जे आमचे डेमोक्रेसी आसा तेज्या बाबतींत हांव वचोन आमच्या पार्टी ऑफिसान वचोन जे प्रश्न आसा ते प्रश्न घेतलो आयकतलो तेंचेय कितें आसा तेंय आयकतलो आनी तेज्या बाबतींत मागीर पळय मनोज परब आमचो लिडर आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जे काम आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स जावं रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हे काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा आनी म्हाका दुख्ख खूब जाता तशेंच तोवूय म्हाज्या काळजान आसा आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें अशें कांय ना वयर सकयल खूब कितें कितें जातलें पण हांव तें तुमकां बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना आनी बेश्टेच तुमकां ते गांवार पडपा सारकें हांव करूंक सोदिना. मजगतीं आमदार विरेश बोरकार काँग्रेसीत प्रवेश करतलो ह्या वावड्यांक विरेशान पूर्णविराम दिलो. आपूण हेर खंयच्याच पक्षात प्रवेश करचो ना अशें स्पश्ट करीत 2027ची विधानसभा वेंचणूक आपूण आरजीपीच्या तिकेटीचेरूच लढयतलो अशी ठाम भुमिका आमदार विरेश बोरकारान मांडली. अफवा घालता आनी कितें कितें जाता हांव काँग्रेसीन वयतलो हांव आनी खंय वयतलो अशें तशें जाता अशें कांयच ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वांगडा जे आमी स्थापीत केल्ली आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर. आमकां खबर आसा काँग्रेस कशी आसा बीजेपी कशी आसा हें सगळें आमकां खबर आसा. सो हेजेर हांव आनीक प्रश्न तुमी ज्या तरेन सांगलेले आसा हांवें प्रत्येक जाणांक जाता तितले प्रमाणान म्हाजे प्रश्न तुमचे आन्सर केल्ले आसा. पण एकूच तुमकां सांगता की गोंय हें उरपाक जाय गोंय राखपाक जाय जाल्यार आमी एकजूटपणान हें काम करचें पडटलें. आयज गोंयांत कितलेशे विशय आसा हे विशय आमी हायलायट करूंक जाय. आयज 39A सारको जो ज्वलंत विशय आसा हो ज्वलंत विशय गांवांनी व्हरपाचो प्रयास आनी जो लोकांक मेळपाचो आनी लोकांक घेवन आमी हे जे नाका जाल्ले जेंच्यांनी एमेंडमेंट हाडल्या कायदे हाडलेले आसा हे भायर मारपाचो प्रयत्न जो आसा आमी करता. एकंदरीत पळयले जाल्यार मनोज परबान पक्षाच्या कांय वांगड्या आनी आमदारां आड फेसबुकार पोस्ट घातले, पत्रकार परिशद घेतली. पूण मनोज आनी ताच्या वांगड्यांनी विरेश बोरकाराचेर इतले आरोप करूनय तांणी आयज पत्रकारांक जाप दितना पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना म्हूण सांगलें. एके वटेन पक्षाचो अध्यक्ष आशिल्लो मनोज परब राजकारणांतल्यान संन्यास घेवन मेकळो जालो जाल्यार दुसरे वटेन विरेश बोरकाराची ही भुमिका. विरेशाच्या हे भुमिके वयल्यान मनोजाचे परस ताची प्रतिमा बरी आशिल्ल्याचे तो दाखोवपाक सोदता काय कितें असो सध्या प्रश्न पडला. तशेंच मनोज परब आनी ताच्या वांगड्यांनी पक्षा भितरले कोफुसा भायर घालप चुकीचे अशें विरेश बोरकार दाखोवपाक सोदता काय कितें असोय प्रश्न पडला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकां खातीर खुशखबर. येवपी विधानसभा वेंचणुकेच्या पयलीं एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळटलें अशी घोशणा मुख्यमंत्र्यान दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. आंबावले केपें आयोजीत केल्ल्या प्रेरणा दीस कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली. तशेंच डिसेंबर 2026 मेरेन रान हक्क कायद्या अंतर्गत 100% सनद वाडटले. तशेंच सरकार आदिवासी समाजाच्या हिता खातीर सदांच काम करता असो दावोय मुख्यमंत्र्यान केलो. वाजपेयीपासून ते आता मोदीजीपर्यंत हय फक्त उरला आसा जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन आणि पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें काम सुद्धा म्हणजे विधानसभेत ठराव मांडून पास करपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलां आणि त्या बहुमतान पास करपाचें काम जे दाखोवपा खातीर फक्त जे आयज पर्यंत जे दाखोवपा खातीर ह्या विशयाचेर जे विरोधक उलयताले तांच्यांनी एक तरी मागणी ह्या समाजाची मान्य केल्या काय सांगची. हय म्हज्याच सरकारान लोकसभेत ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे पास केला पण लोकसभेत त्या बिलाक विरोध कोणी केलो तोय सांगात आणि तोय याद उरली सगळ्यांक तोय याद उरपाची गरज आसा. आणि ह्या बिलाक पयले फावटी विरोध कोणी केलो तो आनी कोण उलयतालो ताका विचारात एकदा आणि ते विचारपाची गरज आसा. राज्यसभेत हे बिल पास जर कोणी केलं असत जाल्यार म्हज्याच सरकारान केला की 50 वर्सां कोणाक याद जावं नाशिल्लें हे बिल पास करपाक जाय म्हणून आयज ह्या दिसा सांगता की नक्कीच थोड्याच दिसाच्या भितर 2027च्या पयलीं रिजर्वेशन मेळोवपा खातीर 100% आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. म्हज्या बरोबर आसतले आमचे सगळे एसटी लिडर्स ह्या विशयाचेर आमी एक आसा की हय या समाजा खातीर आमकां राजकीय नेतृत्व राजकीय रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे बी दिवपाची गरज आसा आणि ते जर कोण दितलो आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी दितले. आमकां उदक दियात अशी मागणी करीत दिवचलच्या सावरनाटीतल्या बायलांनी सोमारात दिवचलच्या उदका पुरवण खात्याचेर धडक दिली. तिडकिल्ल्या बायलांनी अधिकाऱ्यांचेर प्रश्नाचो शिवर केलो. आनीक फक्त 2 दीस कळ सोसात अशें उतर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बायलांक दिला.
धनगर भावाची लोकवस्ती आशिल्ल्या दिवचलच्या सावरदाटी वाठारात फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान उदकाची समस्या गंभीर जाल्या. नळाक उदक येना ते येना, दुसऱ्या वटेन टँकराचें उदक लेगीत धडना. देखून थळाव्याक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात. गृहिणीचे तर सामके हाल जातात. ऐकात. पाण्याचेच खूप हाल जातात. पाणी एकट्याक खंय तांदूळ मेळटा, एकट्याक मेळना. रातचे खंय 2 आयदनां येयली तर 2 आयदनां पाणी 4 भुरगीं आहात. आमी घोव बायलां ते न्हांक धुवन रांदून पाणी पावता ते नळाक उदक येत ना. येता खंय येयला आमच्या मदल्या लायनीक ना. पूण कोणाचे येयला जाल्यार आमी 2 कळशे भरून तेंच्या नळाचे हाडटू. तुमचे पाणी कसलें पावतात दुसऱ्याच्या नळाले हाडलेले. पण टँकर येना तर सर. टँकर खंय येयला तर खंय 8 दिसांत बरी सांगलात जाल्यार 8 दिसांनी येतली. ती 2 आयदनां ती आमच्या घराकडे टँकर लागला. गांव सावरदाटीचो गांव खूप भरपूर आता 70 ते 75 घरां. आता 8 महिने जाले आमकां उदक ना. 2 फावटी आमचे दादले येऊन गेले जाल्यार तुम्ही कोणाक तांकां हे करिनात म्हणून आता आज आमी येयली. म्हणजे अजिबात ना उदक. अजिबात ना. पिवंक सुद्दां उदीक ना. कोणाक येता तांकां येता. तांबयो भर मेळटा जाल्यार कोणाक पेलो भर मेळना. अशी परिस्थिती जाल्या. टँकर आमकां कोणाक घालता कोणाक घालिना. आमकां जाल्यार घालिना. तुम्ही सुद्दां वचून पळयला आयज आमचो पयरो आसा. तुम्ही वचून पळोवंक शकता आमच्या नळाक उदक आसा काय ना ते. आमी आता उदक ना सगळे आयदनां खाली तर आपटले आनी आमी हांगा ऑफिसान येयले तुमकां सांगपा खातीर. आता तेंच्यांनी कितें सांगलें तुका? तेंच्यांनी आता कितें अजून तर काय असं पळोवया म्हणून सांगला तेंच्यांनी. 2 दीस रावा म्हणटा ते. 2 दीस रावा म्हटल्यार तोपर्यंत आमी हांगा कितें मरपाची. फाटल्या फावटी हेच सांगलेलें आमकां. कायच लाटंबरसीच्या आमच्या म्हज्या वार्डांतली सावरदाड ह्या भागांतली महिला भगिनी आमच्यो हांगा PWDन येयल्ल्यो. तांकां उदकाचो प्रॉब्लम आसा. गेले कांय दिवस आमी हो प्रश्न सातत्यान डिपार्टमेंटा कडेन मांडीत आसा आनी आमी निवेदनाय दिली सरकाराक, PWDकूय दिले आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याकूय दिले. तरी सुद्दां हो प्रॉब्लम सॉल्व जायना आनी अशें म्हटलें वयता की आमी खंय तरी राजकारण करता म्हूण. पूण आयज तुमी ह्या महिला भगिनींक विचारचें. आयज थोडीच महिला भगिनी येयल्यात, बाकीची सगळीं कामाक आसल्या कारणान पावोंक ना. तुमी मुद्दाम तांकां विचारचें की खरेंच प्रॉब्लम आसा की आमी राजकारण करतात. जेणे करून आयज तेंच्यांनी म्हाका फोन करून सांगलें की आमी PWDन वयता भाई तूं यो म्हूण. तांकां जर प्रॉब्लम नसलो जाल्यार ती हांगा कित्याक येतली आसली. फाटले फावटी आमचो ZP मेंबर जो आसा तेणी सांगलेलें की 3 ते 4 घरांक उदक ना म्हूण. आनी काल तेणी ह्या 2 दिसां पयलीं परत तेणी सांगलें की 60% लोकांक उदीक ना म्हणजे तुमी एडमीट केले, एग्री केले की लोकांक प्रॉब्लम आसा म्हूण. हांव म्हणटा पिश्यांक पिपळ दाखोव नाका. लोकांची कामां करा, लोकांचो प्रॉब्लम सॉल्व करा आनी मागीर कितें तें उलया. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गुडी तळेवाडी वाठारांतले थळावे आता आपल्या पुर्वजांच्या मसणभुयेच्या संरक्षणा खातीर एकठांय आयल्यात. 5 गावांक संबंधित आशिल्ल्या ह्या पारंपारीक मसणभूंय आनी शिगमो मांडाच्या सुवातेर अतिक्रमण केल्ल्याचो गंभीर आरोप थळाव्यांनी केला. मसणभुयेची जमीन बेकायदेशीरपणान प्लॉट करून विकल्यात असो दावो थळाव्यांनी केला. जाणटी कितली पिळगेची पिळगी काबार जाल्यो हे मसणी येवन आमी खंय मडगांव वचपाचें. आमच्या भुरग्याच्या गाडी करून मडगांव मांडून घेवन वचून जातली. आमी वयची नाही. गुडी तळेवाडी वाठारांत मसणभुयेच्या रक्षणा खातीर व्हडा संख्येन थळावे एकठांय आयल्यात. थळाव्यांच्या कोतान ती मसणभूंय तांच्या पुर्वजांच्या काळापासून निमणे संस्काराच्या कार्या खातीर वापरतात. ह्या वाठारांत 5 गांवच्या पारंपारीक शिगमो उत्सवूय जाता. मात आता त्या वाठारांत जमनीचे बेकायदेशीरपणान प्लॉट करून विकल्यात, तशेंच वाठारांत घराय बांदल्यात असो आरोप थळाव्यांनी केला. इतलेच न्हय जाल्यार पंचायतीची परवानगी घेनासतना मसणभुयेंतल्यान रस्तोय केला. फाटल्यो कितल्योश्योच पिळग्यो जाल्यो ह्याच मसणभुयेंत निमणे संस्कार जाले. आता हे बेकायदेशीर कृत्य केल्ल्यान आमी कितें निमणे संस्कार करपाक मडगांव वचपाचे असो प्रश्न तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी केला. ह्या प्रकरणात सरकारान बेगोबेग हस्तक्षेप करचे, ना जाल्यार ST कार्यालया मुखार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. जाणटी कितली पिळगेची पिळगी काबार जाल्यो हे मसणी येवन आमी खंय मडगांव वचपाचें. आमच्या भुरग्याच्या गाडी करून मडगांव मांडून घेवन वचून जातली. आमी वयची नाही. कित्याक कंप्लेन घेतो आमी. कंप्लेन घेवपा नाय. ही आतांची जमीन आमगे म्हादेवा देवस्थानाची.
सगळं शिगमो गाड्या सगळं हितूतल्यान सगळं चाली होळी बी हितूतल्यान वयताली आनी आतां तांकां रोड करपाक दोघांची कशी कंप्लेंट करते दोघांची कशी घालतली 5 वाड्यान लोक आसाय गांवकार 5 वाड्यान लोक ह्या मुसळी येताय गांवकारच ना बाकी लोक एंटी ना हितून येवपाक तुम्ही नुगार घेतला ते प्लॉट करून आपल्या हितून रोड घेवचो मुसळी घेवचो न्हू 10 लोक त्रास करसून आमगे 5 वाड्या लोक आम गांवकारांच येवपाक जाय बाकी लोकांना ही 4 वर्सां जाली मरे घरा 5 वर्सांक त्या लोकांक आमी आयकोपाचे एवढे मुणीच चल्ला आसलो आनी आतां मुसनां व्हरों जाय खंय तांकां जाय जाल्यार शेतांतल्यान मुसनां व्हरता ती शेतांतल्यान व्हरान मुसनां ही आमची देवस्थानाची मुसळ जावन आसा पिळग्यांची पयलींची मुसळ आनी 5 गांवांची मुसळ ही आमची गुडीवयली गांवकार तळ्यावाडी गांवकार झुलेवाडी गांवकार आनी कालेकार आनी तळ्यावाडी गांवकार ही आमची पारंपारीक मुसळ हांगा पयलीं सगळो शिगमो जातालो गडी जाताले आमगे होळी जाताली सगळें जातालें हें आतां बंद पडलें आसा आतां ही आमी हो रोड कोणी तरी केले आसा आमगे मुसळीक तो रोड आमकां नाका विदावट एनी परमिशन कोणालें गव्हर्मेंटाचो परमिशन नासतना हो रोड केल्लो आसा ओके आतां गव्हर्मेंटान हेचेर खास लक्ष घालचें आनी ही आमगे देवस्थाना जमीन आमकां परत देवस्थाना दिवची ती बाय मिस्टेक गव्हर्मेंटाक लागला क्लेम ती कोणीच क्लेम केली ना म्हणून ती गव्हर्मेंटा नांवार लागला ती आमगे देवस्थानाक महादेव देवस्थान मुळे आमकां ती मेळपा जाय परत 3,500 स्मृती जमीन आसा आनी आतां समज कोणी मेलो जाल्यार तुमकां ऑप्शन कितें लासपाचें आमगे मेन म्हणल्यार हे स्पेशलिटी हे मुसळी म्हणल्यार पुरपाचें पयलीं साकून पयलीं साकून नाचनाक म्हणटले कित्याक ते वाडटले घरात म्हणून आपण नाचनाक म्हणटले ते जापत मेन म्हणल्यार लोक पुरतालेच आतां लोक लासता मेन म्हणल्यार कितें मेन म्हणल्यार कितें ही जमीन पयलीं आमची गांवकारांली जमीन ती बाय मिस्टेक पोर्तुगीज टायमार ती भाडकारशाही येयली भाडकारा नांवार गेली भाडकारा वयल्यान ती मागीर भाडकारान ती देवा परत सोडली आनी कोणीच क्लेम केला म्हणून ती परत गव्हर्मेंटाक लागली आतां ती आसली तशी आमगे महादेव देवस्थान मुळे त्या देवा परत दिवची. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह.